हंजूण धरणातल्या उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान अंदू गिमाळ्यात 70कारांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले अशी शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। मे म्हयन्याच्या मदल्या दिसांनी पावसाक सुरवात जाली ना जाल्यार 70त उदकाचो प्रस्न निर्माण जावपाक शकता अशी माहिती मेळ्ळ्या। साळावले, तिळारी, हणजूण, चापोली, आमठाणे, पंचवाडी आणि गावणे ह्या 7 धरणांतल्यान गोंयच्या जनतेक उदकाची पुरवण करतात। हातूंतल्या हणजूणे धरण सोडले जाल्यार हेर सगळ्या धरणांत फुडल्या 2 ते 2.5 म्हयने पावतलो इतको उदकाचो सांठो आसा। राज्यांत सादारण जुनाच्या पयल्या सप्तकांत मान्सूनाच्या पावसाक सुरवात जाता। हाका लागून ह्या 6 धरणांतल्यान ज्या म्हालात उदकाची पुरवण जाता थंयच्या लोकांक उदका खातीर तळमळचें पडपाना। पूण हणजूण धरणांत सध्या फकत 29% उदकाचो सांठो आसा। हाका लागून मे म्हयन्यांत 70तल्या लोकां फुडें उदकाचें संकश्ट येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। मजगतीं सध्या राज्यांत उश्ण वातावरण आसा। वाडट्या तापमानाक लागून धरणांतल्या उदकाच्या सांठ्याचेरूय परिणाम जायत आसा। 2 म्हयने तापमान अशेंच उरलें जाल्यार उदकाचें संकश्ट निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। धरणांतल्या उदकाचो सांठो: साळावले 47%, तिळारी 45%, हणजूण 29%, चापोली 53%, आमठाणे 43%, पंचवाडी 40% आणि गावणे 51%। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।